फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर बेगीनूच आप आपलो उमेदवार जाहीर करतले अशी माहिती आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी दिली. अशें विधान केल्ल्यान आतां आप ह्या वेंचणुकेक लेगीत एकला चलो भुमिका स्विकारतलो काय असो प्रस्न पडपाक लागला. ठाणे चरावणे वाठारांतल्यान स्कुटरी वयल्यान घरा वतना बिबट्यान यशवंत गावस ह्या दादल्याचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी जाल्लो. फाटले 2 दीस तो जीएमसीत उपचार घेतालो. मात मंगळारा ताका दुर्दैवी मरण आयलें. यशवंत गावस हो पुलीस खात्यांत कामाक आसून 6 म्हयन्यांनी निवृत्त जावपाचो आशिल्लो. दवलीचो सरपंच मिनिनो कुलासो थळाव्या नागरिकां सयत मंगळारा 20 खात्याचे सहाय्यक अभियंतो शर्मद नायक हांकां मेळ्ळे. हालीं नागरिकांनी सदचे परस 3 पटींनी चड वीज बील मेळिल्ल्यान खर नाराजी उक्तायल्या. बिलिंग वेवस्थेत गंभीर दोश आसा असो आरोप थळाव्यांनी केलो. मजगती पुराय चवकशी करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. मंगळारा मांडवी न्हंयत आशिल्ल्या कॅसिनो विरोधात पणजेचे थळावे व्हडा संख्येन एकठांय आयले. हालींच सीसीपीत जाल्ल्या निशेधा उपरांत पणजेच्या थळाव्यांनी कॅसिनो प्रस्नाचेर जागृताय मोहीम घडोवन हाडली. आमच्या आमदाराच्या कातीचेर रंगाचेर विधान करपी पत्रकारांक माफी मागपाक जाय. त्या मनशान तशें केलें ना जाल्यार मागीर आमी सावड्डेचे लोक वोगी रावचे नात अशी थेट शिटकावणी भाजपा धारबांदोडा मंडळाच्या वांगड्या सयत धारबांदोडेचो जिल्लो वांगडी रुपेश देसायान दिली.
काजू पिकाविषयी दिवचल वाठारात अंदूच्या सिजनातल्या पहिल्या धारेचे हुर्राक तयार झाला। दिवचल शारा सयत 2 ते 3 कडेन सोऱ्याच्यो भाटयो आता पेटपाक लागल्यात। सध्याचे हवामान पळयलें जाल्यार अंदूक काजू पीक समाधानकारक मेळटलें अशी आस्त बागायतदारांनी उक्तायल्या। पुणेच्या आयडी हॉस्पिटलात जायत्यो समस्या आसात। हॉस्पिटलात दोतोर लॅब टेक्निशियन मेळून वट्ट 110 रिती पदां आसात। हॉस्पिटलात आशिल्ल्या उण्या सुविधां खातीर आयडी हॉस्पिटलात येवपी दुयेंत्यांक जीएमसीत धाडचे पडटात। आयडी हॉस्पिटलाक सरकारान सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलात अपग्रेड करपाची मागणी आप पक्षान केल्या। मीराबाग सावड्डे जावपी सुमार 280 करोडाच्या बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा। हो सरकार सत्तेत आयल्या सावन लोकांचे कांयच आयकुपाक तयार ना। हो मुद्दो आपूण दिल्लीत लेगीत मांडटलो। आपलो थळाव्यांक पुराय तेंको आसा अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्याटोन सांगलें। मुरगांव मतदारसंघाच्या आमदार संकल्प आमोणकरान कळशाच्या हाताळणी वेळार येवपी घाण वासाक लागून आक्रमक भूमिका घेतल्या। आमदारान मंगळारा अदानी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली। प्रदूषणाविशीं बेगोबेग स्पश्टीकरण दिवन लेखी हमी दिवची अशी मागणी आमदार संकल्प आमोणकरान केल्या। गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कुंकळीतल्या फिश मिल प्रकल्पाक दिल्ले परवानगी आड थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायली। याच संदर्भात मंगळारा 100 परस चड कुंकळेच्या थळाव्यांनी आमदार युरी आलेमावाची भेट घेवन आपले मत मांडले। मजगती आमकां आनी कुंकळी प्रदूषण नाका, सरकारान कायदो आमच्या हातात घेवपाक आमकां जबरदस्ती करची न्हय अशी थेट शिटकावणी आमदारान दिली।
घोगळ हाऊसिंग बोर्ड वाठारांतली सुन्नी गुलिस्तान मस्जिद अली खानजादे खून प्रकरणा उपरांत दक्षिण गोंय उपजिल्लोधिकाऱ्यान तात्पुरती सील केली. मात मुसलमान भावांच्या शिष्टमंडळान भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां मेळून मस्जिद बेगबेग उक्ती करपाची मागणी केली. मजगती हे विशीं मुख्यमंत्र्याकडेन उलयला आनी रितसर पद्दतीन हो प्रस्न तडीक लायतले अशें आश्वासन प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिलें. हरमल थळाव्यांचे शिटकावणे उपरांत मांद्रे पुलिसांनी आक्रमक पावलां उबारल्यात. 24 वरां पुलिसांनी 2 सुवातींनी धाड घाल्यो. तातूंतल्यान पुलिसांनी 8 चल्यांची सुटका करून 2 दलालांक ताब्यात घेतले. पुलिसांच्या धडक कारवाये खातीर हरमलकारांनी समाधान उक्तायलां. पणजी महानगरपालिकेच्या वेंचणुके खातीर भाजप पुरस्कृत टुगेदर फॉर ए प्रोग्रेसिव्ह पणजी पॅनलाच्या उमेदवारांची वळेरी निश्चित जावंक ना. येवपी 3 ते 4 दिसांत उमेदवारांची नावां निश्चित जातली. 50% नवे चेहरे आसतले अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिली. मजगती हे विशयाचेर मंत्री बाबूश उलयलो. मंगळारा फातोडेर गुजरातच्या गर्नी गावात मंगळारा अचकीत स्फोट जालो. फातोड आशिल्ल्यान सगळे लोक न्हिदिल्ले आशिल्ले, पूण उजो पावलपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आनी पळोवणी केली. हो स्फोट जावपाचे नेमके कारण अजून स्पश्ट जावंक ना, पूण घरांचे बरेच लुकसाण जाले. सुमार 45 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा. सुदैवान जिवीतहानी मात टळ्ळी. पंजाब मोहालीत हॉस्पिटलाक तशेंच साबार शाळांनी बॉम्ब आशिल्ल्याची मेल शाळेच्या अधिकाऱ्यांक आयली. ही मेल वाचना फुडें शाळेचे अधिकारी सादूर जाले आनी पयलीं सगळ्या विद्यार्थ्यांक सुखरूप शाळेंतल्यान भायर काडले. पयलीं बॉम्ब स्क्वॉडाचे अधिकारी घडणूक थळार पावले आनी तांच्यांनी तपासणी केली, पूण उपरांत ही एक वावडी आशिल्ल्याचें सिद्ध जालें.
मंगळारा आसामाच्या कोचू गावात एका धावत्या टँकराक अचकीत उजो लागलो. सरभोंवतणच्या लोकांनी पळयताच पयलीं उजो पालपी दळाक कळीत केलें. उपरांत दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आनी तांच्यांनी उजो आटपान थाडलो. टँकर चालक वेळारूच भायर सरिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. जयपूर राजस्थान जोतवारा वाठारात एका गुदावाक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आनी उजो पालयलो. उजो नेमको कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना, पूण सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना. बेंगलोरच्या घुळे वखदां विरोधी पंगडान तशेंच पुलिसांनी मेळून घुळे वखदांची तस्करी करपी एका टोळयेचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात 15 जाणांक ताब्यात घेतल्यात. हातूंत कांय फॉरेनरांचो लेगीत आस्पाव आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गांजो, MDMA, हेर घुळे वखदां तशेंच रोख रक्कम, मोबायल फोन, दुचाकी आनी 4 चाकी लेगीत जप्त केल्या. मंगळारा दिल्लीत व्हडा प्रमाणात हवा प्रदूषण दिसून आयलें. सकाळ फुडें हवेचो दर्जो 259 इतलो आशिल्लो. हाका लागून थळाव्यांनी भलायकेचो हुस्को उक्तायला. हवा प्रदूषणाक लागून लोकांक स्वास घेवपाक त्रास तशेंच फुफ्फुसाचे दुयेंस लेगीत निर्माण जाल्लें आसा. सध्या भायर फिरता आसतना लोकांक तोंडार मास्क घालून फिरचें पडटा. मंगळारा सकाळी भुवनेश्वर आनी कट्टाक हांगा बरेच दाट धुके दिसून आयले. भरपूर प्रमाणात धुके पडिल्ल्यान येरादारी करप्यांक आडखळ निर्माण जाली. धुक्याक लागून मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्लें. खास करून सकाळी फुडें कामाक वचपी लोकांक दोळ्यांत तेल घालून गाडयो चलोवच्यो पडल्यो. तशेंच थंडेक लागून थळाव्यांनी स्वेटर आनी कान टोपयेचो लेगीत वापर केलो.
हरियाणाक सध्या साथीच्या दुयेंसान वाढ जाल्या। डेंग्यूचे दुयेंस पावसानूच निर्माण जाता अशें आमी म्हणटात, पूण आतां हरियाणात डेंग्यूचे लेगीत दुयेंती सापडपाक लागल्यात। हालींसराक केरळात लेगीत डेंग्यूचे जायते दुयेंती नोंद जाल्ले। थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात। देखून वेळारूच आपल्या भलायकेचो चेकअप करचो अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। हालींसराक बायलांमदी लंग कॅन्सराचे दुयेंस जाल्ले दिसून येता। अजापाची गजाल म्हळ्यार सिगार न ओडपी बायलांमदी लेगीत लंग कॅन्सर जाल्लो दिसून येता। हवा प्रदूषण, धुंवर तशेंच तंबाखूचो वापर केल्यार लंग कॅन्सर जावं येता। देखून दर एकल्यान आपल्या भलायकेचो वेळार चेकअप करचो अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। सध्या राज्यात हार्ट अटॅकान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाढ जायत आसा। कांयच हालचाल करनासतना बसून रावप हे एक मुखेल कारण थारूं येता। भलायकी बरी उरपा खातीर दिसाक एक फावट तरी व्यायाम करप गरजेचो आसा। तशेंच खावपा पिवपाचेर भर दिवन आपलो जीव घटमूट दवरप म्हत्वाचें आसा। दिसाक एक फावट तरी चलप गरजेचें। कांयच हालचाल नासतना बसून रावल्यार जिवाक धोक्याचें थारूं येता। हालींसराक तरणाट्या भुरग्यांमदी कोलोरेक्टल कॅन्सराच्या केसींनी वाढ जाल्ली पळोवपाक मेळटा। चड करून 20 वर्सां वा ताचे सकयल्या तरणाट्यांमदी हो कॅन्सर दिसून येता। दिसपट्टे भायले खाण खावप, सोरो पिवप तशेंच व्यायाम नाशिल्ल्यान हो कॅन्सर जावं येता। ह्या कॅन्सराची मुखेल लक्षणां म्हळ्यार ढवळिल्ल्या वरी जावप आनी गॅस जावप। देखून आपलो जीव घटमूट आनी कॅन्सर मुक्त दवरपा खातीर पौश्टीक आहार घेवचो तशेंच सगळीं व्यसनां बंद दवरची अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्या। हालींसराक कमी पिरायेचेर म्हळ्यारूच 30 ते 40 वर्सां ह्या दरम्यान पॅनक्रियाटीक कॅन्सर जाल्लो दिसून येता। हाचे फाटलें कारण म्हळ्यार सेगीत सिगार ओडप, सोरो पिवप अशें आसूं येता। खरें म्हळ्यार डायबिटीस नाशिल्ल्या मदीं लेगीत पॅनक्रियाटीक कॅन्सर जावपाक शकता। दिसपट्टे भायले खाण आनी हालचाल नासतना अशेंच बसून रावल्यार हो कॅन्सर जावपाक शकता। देखून दिसपट्टे भलायकेचो चेकअप करचो।